प्रितीच्या इश्टानो, ह्या दिसांनी आमी आज्ञा, कमांडमेंट्स, कायदे, लॉज ह्या उतराचेर आमी नियाळ केला. आनी आयज जेजू आमकां 2 म्हत्वाची आज्ञा, कमांडमेंट्स दिता. आनी ही आज्ञा दिवच्या पयलीं जेजू आमकां आयक म्हूण सांगता. लिसन. तर तुमकां एक ल्हानशें एक्सरसायज करूंक तुमकां आपयता. तुमी तुमचो हात घेयात. टेक युअर palm and touch it to your chin. Okay. Most of you all have done what I have said. Touch it to your chin. तुमी केला जें हांवें केलां, पूण तुमी आयकूंक ना हांवें कितें सांगलां तें. Chin is here, not here. So, आयकूंक, listen. जायते पावटी आयकूंक आमी विसरता. वो आयकूंक आमकां कठीण जाता. देवाचें उतर आयकूंक, एकामेकाचें आयकूंक, फामिलीचें आयकूंक आमकां कठीण जाता. आनी हाकाच लागून जेजू आयज आमकां सांगता आयक, लिसन. आनी मागीर तो आमकां ही 2 म्हत्वाची आज्ञा दिता. आनी पयली आज्ञा म्हळ्यार एक देव आनी एकूच विस्वास. जेजू आयज आमकां उगडास करता. एकूच देव, आमकां एकूच देव आसा आनी ताकाच आमी सगळे आमच्या मोगान, सगळे आमच्या काळजान, सगळे आमच्या आत्म्यान आनी शक्तीन ताचो मोग करूंक फावो. आनी हो जावन आसा सगळ्यांसून व्हडलो कायदो. तर ह्याच कायद्या प्रमाणे, ह्याच आज्ञा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक फावो. आनी मोजेसा वरवीं देवान 10 आज्ञा दिला, 10 कमांडमेंट्स. आनी हे सगळ्यांसून ही देव, एकूच देव आनी एकूच विस्वास जावन आसा सगळ्यांसून व्हडलो कायदो. दुसरी आज्ञा म्हळ्यार जेजू म्हणटा पेल्याचो मोग करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक, दुसऱ्यांक आदार दिवंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक. आनी ही 2 आज्ञा, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग गरजेची, आमच्या जिवितान गरजेची. आनी हाकाच लागून जेजू जेन्ना पुनर्जीवन जातूच तो पेद्रूक विचारता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? डू यू लव मी? 3 पावटी जेजू पेद्रूक विचारता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? आनी पेद्रूचो जबाब आयकतकूच जेजू ताका सांगता, म्हज्या मेंढराक राख. टेक केअर ऑफ माय शीप. म्हणजे दुसऱ्यांची मोगान सेवा कर. लव अदर्स अँड सर्व अदर्स. तर आयज ह्या प्राचीत काळांत आमी आमकांच विचारुया, आमच्या सगळ्या सेवा धर्मीक कार्या वरवीं हांवें देवाचो मोग म्हज्या काळजांत दवरला काय? हांवें म्हज्या पेल्याचो मोगान सेवा केला काय? आनी जरी तर आमी देवाचो मोग कोत्ता, पेल्याचो मोग कोत्ता, आमी खरी क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतली. आमेन.